नमस्कार पळोवया प्रुडंट खबरो। पर्रीकाराच्या पत्रान उत्तर कर्नाटक पेटले। शेतकारांचे बेंगळूर मेरेन आंदोलन। मोदी शहा पर्रीकाराचे पोस्टर जाळे। येडियुरप्पाच्या पुतळ्याचे धिंड। कन्नड एक्टरांचोय तेको। गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाच्या काकुटेक गेल्ले कडेन गोंयांकूच फटे। कर्नाटकातल्या बंदाची कदंबाच्या बोल्साक कातर। गदग, हुबळी, धारवाड, म्हैसूर वचपी कदंबा दीसभर डेपो। माधवी केशींत गोंयचो आदोगाद। एएसजी नाडकर्णीन प्रुडंटाक दिल्ली मुलाखत कर्नाटकाच्या चॅनलांचेर व्हायरल। वाक्यांचो विपर्यास। पळयात रिपोर्ट। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नवे समितीचे पात्रतायेक आव्हान। चेअरमॅन गणेश शेटगांवकार, मेंबर सेक्रेटरी, बाकीचे मेंबर पोस्टाक पात्र न, याचिकादारांचो दावो। खुरीस गुंड्याचे तोडफोड प्रकरणात केपें पोलिसांनी धरिल्लो फ्रांसिस पेरेर आनीक एके केशींत सुटलो। कारवाटार लोटले खुर्साचे मोडतोडींतूय निर्दोष। ह्या केशी आणि प्लेट सिनियर वन डे लीग क्रिकेट सर्त जिखपी गोंयचो बायलां पंगड पावलो गोंयांत। सर्तीत गोंयची पेजाद कामगिरी। कॅप्टन शिखा पांडे म्हणटात सांघीक जैत। पर्रीकाराच्या पत्रान उत्तर कर्नाटक पेटले। बीजेपी म्हादयचें राजकारण करता म्हूण उत्तर कन्नड शेतकारांनी बेंगळूर मेरेन आंदोलन पेटयलें। मोदी शहा पर्रीकाराचे पोस्टर जाळे। येडियुरप्पाच्या पुतळ्याची धिंड काढली। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, आदलो प्रधानमंत्री देवेगौडाचें घर, काँग्रेस बीजेपीची मुख्यालयां, राजभवनाचेर मोर्चा व्हेलो। प्रधानमंत्री मोदीन मध्यस्थी करची म्हूण आंदोलन। कन्नड एक्टरांचोय तांकां तेंको। बेंगळुरांतल्यान आंदोलन सद्या फाटीं। उत्तर कन्नडांत मात चालूच उरतलें। उत्तर कर्नाटकाची काकूट करूंक म्हूण गेल्ले कडेन सध्या प्रकरण थंयची आनी गोंयची बीजेपी दोगांचे आंगलट आयला। बीजेपी राजकारण करता म्हूण शेतकार खुबळ्यात। प्रधानमंत्री मोदीन स्वता मध्यस्थी करून तांचो स्टँड क्लियर करचो म्हूण उत्तर कर्नाटकाच्या शेतकारांनी बुधवारा मोठे आंदोलन केले। हायवे आडयले, टायर जाळे। बेंगळुरात वचून पक्षाचे हेडक्वॉर्टर्स आनी राजभवना मेरेन मोर्चे आनी रॅली काडल्यो आनी ना ते स्टंट केले। येडियुरप्पाच्या पुतळ्याची ज्योती घालून धिंड काढली। कर्नाटकाच्या एक्टरांचोय शेतकारांक तेको। म्हादय सारख्या महत्वाच्या विशयाचेर राजकारण नाका म्हूण तांचो उलो। दुसरे वटेन गोंयांतूय एक आमदार मंत्री आतां मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भुमिकेक क्रॉस करूंक लागला। पर्रीकारान केल्ली ही मोठी चूक म्हूण फोंडेचो आमदार रवी उलयलो। आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली मोठी चूक केल्ली आसा अशें पत्रान तांणी दिवंक जायनाशिल्लें। तितलोय असो प्रेशर येवं कोणाचें प्रेशर पूण तुवें दिवप ना। आनी जे स्टँड आमच्या गोंयचो जे आसा वतीन गोंयच्या सरकारचे गोंयचे जनते वतीन घेतलेलो आसा की थंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन आमकां उदक हें जाय म्हणून। पूण जेन्ना जाय तेन्ना केस चलता थंय चलता तेन्ना मदींच तूं तेंचो फायदो पॉलिटिकल फायदो जावचो कर्नाटकाक म्हणून तूं तें लेटर हें करता, लेटर दिता किंवा लेटर दिवपाचें केलां तें तुमी उलोवप म्हणल्यार हें चुकीचें आसा। काडले जीवन लायले ताळ्याक म्हणटा ते तसलें जें आसा हें सरकाराचें हें चल्लां आसा। मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट करता, मंत्री एक स्टेटमेंट करता, हें खंय कितें चल्लां लोकांक फटोवपाचें चल्लां सगळें तरेचें।
म्हादईक वाचयात म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान दिवचले धरणा आंदोलन केले. पर्रीकारान पयलीं गोंयच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवचो म्हूण तांची मागणी. पर्रीकार पावपी कर्नाटक सरकार हे उदक जे मागता ते इरिगेशना खातीर मागता म्हणून ते दिवचे न्हू अशें म्हणून केल्लेले आसा आनी तेजे विपरीत परिणाम जे आसा पळय ते गोंयाचेर घडटले. मानवतेच्या दृष्टिकोनान दिता म्हणटा आता मानवतेच्या दृष्टिकोनान न्हय तर राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान दिता. हो जाता वर्सां जाता आनी थंयचे कर्नाटकचे इलेक्शन जे उदक दिता आनी मतां मेळयता ह्या प्रकारचो जो प्रयत्न आसा तो आमी अनुभवपाक जाय. तुजे प्रश्न पळयले जाल्यार गोंयानूच आमचे कितलेशेच प्रश्न आहा की हांगा पाणी टंचाई हांगा अल्प पुरवठा आतां बिचोलेन गेले 2-3-4 दीस जाले उदक ना. हे जर प्रश्न सोडयत जाल्यार पयलीं पर्रीकारान सोडोवपाक जाय. सामकी चूक आसा. गोंयांत पयलींच उदकाची टंचाई आसा. कदंबाचे फ्लॅचेर तांकां सगळ्यांक उदक मेळना आनी गोंयांत उदकाचे अशें हाल करून तेंच्यांनी कर्नाटकाची विचार करप ही सामकी चूक आसा. गोंयकारांचेर हो केल्लो अन्याय आमी कशेंच सहन करचे ना. आमकां पाणयेचो थेंब ना हांगासर आनी हाचे पाणी वळोवपाचे प्रयत्न करता. तूं पाणी दिवपाचो प्रयत्न करता. इतके विशाल मोठे मन थंय दाखयता तूं. गोंयकार हांगा भिकेक लायल्या तुवें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे काकुटेक गेल्ले कडेन गोंयाकच फटें. उत्तर कर्नाटकांतल्या म्हादय बंदाची कदंबाचे बॉल्साक बशिल्ले कडेन कातर. गदग, हुबळी, धारवाड वाठारांत बंद पेटिल्ल्यान त्या रुटावेल्यो कदंबा बंद उरल्यो. मात दिसभराचो बंद बुधवारा उसरां फाटीं घेतल्या उपरांत कदंबा गोंयच्यान भायर सरल्यो. दिसभर बंद उरिल्ल्यान कदंबाक 2.5 लाखांचो फटको. पॅसेंजरांचे हाल. बुधवारा सकाळी गोंयच्यान बेळगांव, हुबळी, धारवाड वचपी पॅसेंजरांचे हाल जाले. म्हादयचेर उत्तर कर्नाटकात चालू आशिल्ल्या बंदान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्राशिल्लो. उजो घालून शेतकारांनी साखळ्यो करून आडवणी घालून रस्ते आडायल्ले. रिस्क नाका म्हूण कदंबान त्या रुटावेल्यो बसी बंद दवरल्यो. पॅसेंजरांचे हाल जाले. इयर एंडाक लागून अडचण चड. आयच्यान सकाळच्यान लोक हांगा खूब कर्नाटकाक वचपाक रावल्यात पूण तांकां बसी नासल्या कारणान ते म्हणटात कितें हांगासून सावंतवाडी वचपाक जाय आनी सावंतवाडीसून दुसरी बस धरपाक तांकां कन्विनियंट जायना. 7:30 बैठे सर. कहाँ पे जा रहे हैं? बेलगाम में या हवेली? हाँ, अभी वो देख लो, 12 बजे है बोल रहा, 1 बजे है बोल रहा, नहीं तो घर को जाते देख के. पूण म्हाका कर्नाटका हुबळी वचूंक जाय आसले नाले बेळगांव पासून वचूंक जाय आसले पूण दोनी सायडीन बसी ना. म्हणल्यार 7:30 हांगा रावलेल्या अजून पासून बस ना म्हणटा. आतां 1 12 म्हणटा केन्ना चालू जाता ते खबर ना. आतां तितले पूण प्रॉब्लेम जाला. खूब लोक हांगासून गेला परतून येवन पळोवन गेला परतून. आतां चालू जातले तेन्ना जाल्यार चालू जाले जाल्यार वचूंक जातालें नाल्यार मागीर परतून वचचें पडटलें न्हू. प्रॉब्लेम न्हू. प्रॉब्लेम म्हटल्यार खूप प्रॉब्लेम हे झाले. आता आमकां खबर ना काय ना. मी इथं ओल्ड गोवाला राहतो. मला इकडे लग्न करून दिलेलं आहे. मी बेळगावला आईकडे जायलोय. आई आजारी आहे. मी आता झाला की अर्धा तास येऊन. काय इथे बसेस नाहीत म्हणून म्हणजे आलेलं लगेच मिळत आहे ना इकडे 11ला वगैरे. ते आता नाही आहे म्हणजे काय करणार म्हणजे आता म्हातारा माणसासाठी जायलाच पाहिजे. आम्ही मुली आहे ते इकडे आहे म्हणजे मग प्रॉब्लेमच आहे ना. मुझे बेलगाम जाने का है. अभी बस की बहुत तकलीफ है. अभी सुबह से मैं खड़ा है यहाँ पे, अभी तक बस नहीं आ रही है. तो बेलगाम जाने का मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है. क्या मात बुधवारा एका दिसाचो बंद सोंपले उपरांत वातावरण निवाळेशें पळोवन सांजे उसरा बेळगांव, मैसूर आनी बाकी कडेन वचपाक कदंबा गोंयच्यान भायर सरल्यो. आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की लेगीन सांजे म्हणल्यार सगळें जातलें क्लियर. सो आमचें ऑपरेशन आतां लेगीन रातच्यो बसी आमच्यो वयतल्यो टू लेगीन बगलकोट, मागीर हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर ह्यो बसी वयतल्यो आमच्यो आतां रातच्यो. आनी मागीर फाल्यां सकाळच्यान आमचें ऑपरेशन फूल स्विंग आसतलें. आयज ऑन एवरेज आमकां 3 लाख लॉस जाला कदंबा. आयज सकाळच्यान आयज आफ्टर इवनिंग देखून 3 lakhs आयज आमकां लॉस जाला कदंबा हे स्ट्रायका लागून. आतां इवनिंग बसी व्हरल्यो 1 न्हू 2 बसी बेळगांव वयता आनी मागीर हेर बसी हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर त्यो बसी वयतल्यो आमच्यो. मात बेळगांवच्यान गोंयाक फळभाजी पुरवणेचेर तितलोसो परिणाम दिशिल्लो ना. ओके रेट ओके अजून रेट तशी वाडोना. कांय फरक पडलो ना आमकां बंद जालें म्हणून 2 दीस. ना स्ट्रायकाचो कांय फरक पडलो ना. बाजारांत भाजी सगळी अवेलेबल आहा तशी. ना काय वाडलेलें ना. रेट सेम आहा ऑलमोस्ट. इफेक्ट काय ना. आता सगळ्यांनी ऑर्डर घेतला. ऑर्डर बेळगांव दिला. दिला चालू असा. बेळगांव बंद म्हणून काय सांगू ना. भायर खबर ना. बेळगांव चालू असा. आयले आयज सकाळी आयला त्याचे 5 घंट्यात.
सकाळी 5 हय येतले. ना रेट वाडला म्हणजे कितें एक मातशें गाजर कांदो बाकी सगळे भाजी कितें सगळे रेट कमी आसा. हय इतले बाकीचे एक लेवल आसा. काय ना. गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे काकुटेक गेल्ले कडेन गोंयाकूच फटे. उत्तर कर्नाटकांतल्या म्हादय बंदाची कदंबाच्या बोल्साक बशिल्ले कडेन कातर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय केशींत गोंयचो आदोगाद ASG नाडकर्णीन प्रुडंटाक दिल्ली मुलाखत कर्नाटकाच्या चॅनलांनी व्हायरल जाल्या. कोण म्हणटा म्हादयचो सुप्रीम कोर्टाचोच निकाल लागूंक जाय म्हूण ASG म्हणटा. कोण म्हणटा बेळगांव धारवाड हुबळीक पिवंक फक्त पूज्य 1 ते पूज्य 3 TMC उदकूच पुरो, ना जाल्यार थेंबूय दिवपाचो ना अशें खंय नाडकर्णीन म्हणलां. नाडकर्णी प्रुडंटाचेर उलयला ताचें नेमकें उलटें चल्लां. पळयात रिपोर्ट. म्हादय केशींत गोंयचो आदोगाद ASG नाडकर्णीन प्रुडंटाक दिल्ली एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत कर्नाटकच्या चॅनलांनी व्हायरल. म्हादय केस ट्रिब्युनलात चल्ल्या. गोंयची बाजू भक्कम आसा आनी निकाल ऑगस्ट मेरेन लागतलो म्हूण ASG प्रुडंटाचेर उलयल्लो. मात कर्नाटकाच्या एका चॅनलान चुकीचो अर्थ काडला. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आसा म्हूण ASGच्या नांवान विपर्यस्त खबरो चलयतात. ASG नाडकर्णीच्या वक्तव्याचे कर्नाटकाच्या आनीक एका चॅनलान तेच केला. प्रुडंटाच्या हेडॉनांतल्या इंटरव्यूचो संदर्भ घेतना ताचो चुकीचो अर्थ काडलो. बेळगांव धारवाड हुबळीक पिवंक फक्त पूज्य 1 ते पूज्य 3 TMC उदकच पुरो, नाका जाल्यार थेंबूय दिवपाचो ना म्हूण खंय नाडकर्णी उलयला. पिवंक कर्नाटकाक फक्त पूज्य 3 TMC उदक पुरो. येडियुरप्पा मागता तशें 7.5 TMC न्ही अशें नाडकर्णी म्हादयचेर हेडॉनांत उलयल्लो. म्हादयचेच बेजिनात पिवंक उदक वापरूंक हरकत ना हेंय तो उलयल्लो. In basin use of Karnataka, in basin, that is not Hubli Dharwad, but this Belgaum, Khanapur, Kankubbi region. Yes. Whatever water they require for drinking, there could be no objection of the riparian state for them to withdraw that water. And that we have stated in our claim statement itself, because that is what is the requirement of law. Yes. We can't take a stand like some activists can take. I'll not give a drop of water to Karnataka. पण पिवपा खातीर तांकां कितले TMC जाय? पिवपा खातीर it could be hardly for people living in Belgaum, Khanapur and all, maybe 0.1 TMC. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. Give a commercial break.